माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेतोडा जंक्शनार अपघाताचे नियंत्रण दवरपाक लागून बसयल्यात कॅमेरे, पूण खूब दीस जाले कॅमेऱ्याच्या आडसाक कोणे तरी केला ट्रक पार्क, जाका लागून घडूं येता अपघात. थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. मांद्रे जुनसवाड्यार पर्यटनकारीन क्षुल्लक कारणान घेतलो एका बायलेचो जीव. या घडणुके उपरांत पुलिसांनी 23 वर्साच्या तरणाट्याक केलो अटक. पणजेच्या मुख्य न्याय दंड अधिकाऱ्यान रामा काणकोणकाराक 14 दिसांची फर्मायल्या न्यायाधीश कोठडी. या अटके उपरांत खुबळ्यात गोंयचे समाज वावुरपी, जाल्यार काणकोणकार फामिलीचेर कोसळ्ळा दुख्खाचो दोंगर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेतोड्या जंक्शनार अपघातांचें नियंत्रण दवरपाक लागून कॅमेरे बसयल्यात, पूण खूब दीस जाले कॅमेऱ्याच्या आडसाक कोणे तरी ट्रक पार्क केला. अपघातांचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. उजगांव ते बोरी वचपी बेतोडेच्या मुखेल जंक्शना कुशीक ट्रक हाडून दवरला. सुमार 12 दीस जाले हो ट्रक तशा तसोच आसा. पंचायतीक कागाळी पावयल्यात, पूण तरी आजून संबंधीत खात्यान दखल घेतिल्ली दिश्टी पडना. लोकांक अपघातांचो भंय निर्माण जाला. हांगा एक्सिडेंट जायत आसता आनी हांगा कॅमेरा आसा. गाडी पार्किंग केला आता जवळ जवळ 10 दीस जाले. आमच्या पार्किंगान कॅमेरा दिश्टी पडना. आनी कितें हे एक्सिडेंट जाले कोणाक काय कळना आनी कोण जबाबदार ना. भानगडी जाला आणि हांगा एक्सिडेंट जाताकच. हांगा एक्सिडेंट 15 दीस 8 दिसांनी जाता. पंचायतीन घातल्या ते पंचायतीन घातल्या. हे बेतोडा पंचायती पडटा. कोणे मारून गेला काय कळपाना. आसा कितले दीस जाले. 12 दिसांची 12 दीस जाले. गाडी काढली लोकांक त्रास जाता. हां सांगून गेलो आमकां ती गाडी काडपाक गाडी पूण कॅमेरा आतां न्ही. कॅमेरा दिसारो म्हणून सांगता. हां कॅमेराचो बरो दिसारो हय. कितें जाता तें कांय कळना. हां गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मांद्रे जुनसवाड्यार पर्यटनकारीन थळाव्या बायलेक गाडयेचो नेटान धपको दिवन जिवेशी मारपाचे घडणुके उपरांत गोंयभर खवदळ पातळी. क्षुल्लक कारणाक लागून हो वाद जालो, पूण एके बायलेचो जीव घेवनूच सोंपलो. ह्या घडणुके उपरांत पुलिसांनी दीपन राजीव बत्रा ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. थळाव्यांनी दिले माहिती प्रमाण मारिया फेलिस फेर्नांडीस आपल्या घरा लागसर नाल्लाचो व्यवसाय करताली. मजगती फाटल्या कांय दिसा सावन मूळ दिल्लीतले कांय वांगडी रातच्या वेळार पासय मारपाक थंय येताले. तांचे वांगडा तांचो सुणोय आसतालो. सुण्यांक लागून ही झगडी आनीक खर जाली. कांय गैरसमज जाल्ल्यान पर्यटक आनी फेर्नांडीसा मदीं वाद आनीक पेटलो. पर्यटक कुटुंब गाडयेत बसले आनी थंयच्यान वेगान वताना तांणी कदेलाचेर बशिल्ल्या फेर्नांडीसाक धपको दिलो, जाका लागून तिका आगताक मरण आयले. हे घडणुके उपरांत गाडयेचो ड्रायव्हर स्वता मांद्रे पुलीस स्टेशनात गेलो. पुलिसांनी कडक कारवाई करपाची मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केल्या. कायद्याच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो जाल्ल्याची ही जितीजिवी घडणुकेन गोंयभर परतून खवदळ पातळ्ळा. आयज राती कितें जालें 10:30-11च्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी, बट हिंगा आमचो तो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटा प्रायवेट हावस आनी हिंगा तेजी मामी आडसरां विकताली. हिंगा दिसता तुका तेजें एक मिनट. ओके हे स्टँड तेजें. सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले. त्यांचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले. ओके. सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यात.
आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून, कित्याक आमच्या घरांतले सुणे आसात. सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय, हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा, कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला. ओडी दिल्यान म्हणजे हय, ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार. डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आनी तेका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला. ताचे पयलीं तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली. चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा. सो तेका उखलपाक जायनासली. ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेलीत दवरलेली हिंगा. सो हे वाटेन ती उबी आसली, कोदेलीत बसलेली. आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली. सेम टायमार ती कार तेणें आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो. आनी तो स्टँडली आसलो तेका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो. नाल्यार तेकाय तेची मर्डर आसतलेली आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो. आतां म्हाका दिसना हे आतां ट्युरिस्ट हिंगा येता दादागिरी करप. ट्युरिस्ट कशें रावपाक जाय. ट्युरिस्ट अशें दादागिरी करून आमच्या लोकांक हे घरान पब्लीक रोडूय न्हू, हो बारीक भितरलो रोड. बरोबर. एकूच तो म्हाका हे कर, ह्या घरान तो रावता टुरिस्ट, ह्या घरान रावना. जी आमची लेडी जी आतां पळय एक्सपायर जाल्या पळय तेचें घर. आनी ट्युरिस्ट हिंगा खंयच रावना. ट्युरिस्ट भायलो. तू पेटे घेवन येताय, तू खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच. तो इतल्यान म्हाजे घुमटेक घडलो. हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो, हेका सोडयलो. म्हाजे आवयक मारली तेणें, आवयक मारली. हांव ते गेलो मागीर तेणें म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन. तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या. म्हाका पळोवंक जायना आसलें. धमकी दिल्या तेणें तेजे पयलीं, खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या, तुमको दिखायेगा म्हणून. आमचे मारिया फेर्नांडीस हांचे जी आयज डेड जाल्या, जी मर्डर जाल्या आनी ताचे भुरगे दोगूय आहात. आनी आयज आमी पुलिशेन आसले, तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी. आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FRI ताचेर कोत्ता म्हणून. आनी आमी समजे आख्खे जाय ते आमचे मांद्रेचे भाव सगळे हेर भायले आसात आनी आमी जाय तो त्रास घेवन आमी जाता ते भाशेन तेचेर बरी कारवाय जावची आनी तांकां दोगांय भुरग्यांक न्याय मेळचो. हेका लागून आमी आयज सगळे आतां रातचे 2 जायसर आमी हिंगा आसा. उरलेली फॉर्मेलिटी सकाळीं साहेबान सांगला आपूण करतलो म्हणून. गोंयांत सध्या पर्यटक आनी गोंयकारां मदीं झूज चालूच आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. पर्यटक साद्या कारणांक लागून गोंयकारांचेर हात उखलतात, दादागिरी करतात. सुरवात पर्यटक करतात पूण जापसालदार गोंयकारांक धरतात. ते कायदो हातात घेतात तेन्ना कितें? असल्या दर्जाचे पर्यटकांची गोंयांत खरेच गरज आसा वय? हो एक मोठो प्रश्न. आख्ख्या गोंयान आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या सरकाराकूय जे गोंयान ट्युरिस्ट येता, आयज आमी पळयता जायते ट्युरिस्ट इंडियन फॉरेनर बोथ थोडे, बट इंडियन अश्यो दादागिरी करता. रस्त्यार कितें गाडी लागली तांची दादागिरी आनी कितें स्टार्ट ट्युरिस्ट करता. मागीर ब्लेम येता आमच्या लोकलांचेर. जेन्ना ते कायदो हातान घेता तेन्ना आमच्या लोकांक कितें करचेंच पडटा, कित्याक मागीर पुलिशेर येता आनी ते कंप्लेंट बरयता, त्यो लांब गजाली. ताका लागून ट्युरिस्टांक हांव जाणा की फाटीं एक कितें ऑर्डर काडली, ट्युरिस्टांक कोणूच कांय करप न्हू. आयज हे पळय आमी पुलिसांक रावता ताची एक्शन घेवपाची, आमी कांय करूं ना. बट ट्युरिस्ट आमच्या लोकांक अशेंच मारून चल्ले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विजा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराच्या फॅमिलीचेर रामाच्या अटकेन दुख्खाचे दोंगर कोसळ्या. तांच्या घरच्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण तांकां सकाळच्यान रामाक मेळपाक लेगीत दिले ना. आयकात तांचे उतफर्के. प्रभू राम, तू आसा मरे. मरलेले कुठेर, मरलेले कुठेर मरे. तू स्वर खरोच तू प्रभू राम, स्वर आसा विनाकारण या माझ्या रामान जो कोण अगवण त्रास करता विनाकारण न्यायाक दगडटा ते न्यायाक तूं उबो रावतलो आनी त्याच प्रमाणे ताका न्याय दितलो. आनी जे कोण पळय न्यायाक जोश नेम आसूं जावं कोण आसूं तांकां बरी बुद्धी दितलो.
जे पयलीं परिकार आशिल्लो तेन्नाच सुडाचे राज्य करूंक ना तेणी जे कोणाचे आज जो मनीस बरो आशिल्लो तो राज्य करतालो कोणाक दुखय नासलो हे परिकारान टाकलेले पळय परिकार तुजो आत्मा आसा जाल्यार आतां उबो रावतलो आनी जे कोण पळय रामाक हे कोण त्रास करता तांकां तूं तेंच्या मस्तकार छातयेक सांगतलो हे कितें करता आम्ही काम कर तुझ्या तुका तू सोडिना कांयच करिना तो कोणाचे म्हणजे बँक म्हणून तेणी तू चल फुडें आमी हा फाटल्यान तू गोंयाक लागून झगडटा तू आपल्याक लागून झगडना आतां 4 फावट भितर गेले आमकां फुडाकी येतलो हांगाच पेटलो पेरांचा टीव्ही गेले तांकां हांव येतलो आनी ते चवथे वडी डॅडी गेलो डॅडी म्हणपा लागलो तेका वेलो म्हणपा लागलो आमकां पळोवंक तर दिना ती बायल सकाळी 8 पयलीं पोचली घेवन आमकां म्हणून वेलो खंयच्या वेलो आमी दारान बसले चौकान त्या चौकांनी 4 फावटी जाली एका खंयचे 4 फावटी जाले चौकाक तेन्ना येतलो आनी परत गेलो आपल्याक उठलो आमी आसतना आमकां सांगता सगळें घेवन येयले तुमकां आयज सकाळी हांव तेन्ना ब्रेकफास्ट घेवन येयलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भितर वचपाक दिलें ना ते PSI आलो तेणी म्हाका सांगलें तो राती जेवंक ना म्हणून तेन्ना हांवें मागीर ताका सांगलें की तो जेवंक ना हांव ताका व्हरून वचून मेळटा म्हणून सांगलें म्हाका मेवपाक दिया म्हणून सांगलें तेणी म्हाका मेवपाक अलावड करूंक ना तो म्हणपाक लागलें ते कितें लेडिसांक अलावड ना म्हणूंक लागलें हांवें सांगलें हांव तेजी बायल म्हणून सांगलें मागीर ते म्हणपाक लागलें ना तुका वचपाक मेळचें ना एटलिस्ट तुमी कितें करता पण तुमी ड्युटी तर तुमची सारकी करा एज पर द रुल्स करा तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर येयलें सगळें येयलां म्हणून तुमकां जाय तशें तुमची मनमानी करूंक शकना रामा काणकोणकाराक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडीत दवरतले कार्यकर्ते रामा काणकोणकाराक वैजकी तपासणी खातीर जिल्लो हॉस्पिटल म्हापशें हांगा व्हेले काल सावन आपूण उपास करता आनी फुडें चालूच दवरपाचो निर्धार आसा अशें रामान सांगलें रामा तुका परत एकदा सेकंड टाइम अरेस्ट केल्ले आसा कितें सांगूंक सोदता कितें आतां खंय मेडिकलाक फास्टींग आहा तूं कित्याक उपाशी दवरला तुका रामा काणकोणकाराक केल्ल्या अटकेचेर समाज वावुरप्यांनी खरसानेन तिडक उक्तायली रामाच्या अटकेन संविधानाची फकाणां उडयला अशें म्हणत हे घडणुकेचो निशेध समाज वावुरप्यांनी केलो आज जेन्ना रामाक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला म्हणून ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय तांकांय जर हक्क ना रामाक मेळपाचो किंवा ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामाक मेळपाचो देन वेर इज BNSS एंड जो कायदो आज अस्तित्वान हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ police have acted in violation of BNSS. It is very clear that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. कोणाच्या घरात वचून दाखवटी केला रे आम्ही खंयच्या बाउन्सराक खंय घातला रे खंयचे एक्सिडेंट करून पयशे कोट्यांनी दिवन आमी घरा कडेन बशिल्ले आसा रे हांगा इतले व्हडले व्हडले गोंयांत क्रायम जाल्या ते सुसेगाद बेल घेवन पयशे दिवन घरा कडेन आसा तुम्ही जेन्ना तुमचो युनिफॉर्म तुमकां दिता तुमचो जेन्ना सिलेक्ट जाता त्या टायमार तुमी ओथ घेता की तुमी इम्पार्शियल आसतले म्हण जाल्यार हें कितें कसलो हो बायस सामको सो हेजेर आमी कंडेम करता आमी मागता पुलिसांनी आपलो कायदे प्रमाणे वचचें ना म्हणून कोणाच्या पॉलिटिशियनाच्या दबावाचेर दुसऱ्यांक त्रास करपाक अटेम्प्ट करचें Home Minister as this particular department is under you Pramod Sawantache so हे चिंतपाची गजाल की तुम्ही तांकां पोत्तून ताका धरून हाडून लायताय कितें तुमचे मोतीन कितें आहा आमी आवाज उबारपाचो न्हू सो यू ऑल वॉन्ट टू जस्ट कीप सप्रेसिंग वन आफ्टर द अदर अरे बाबा तू होम मिनिस्टर कोणाच्या घराचो रे बीजेपीच्याच घराचो तुझ्याच घराचो हा नाव स्टॉप बीइंग स्टुपिड ओके अँड लेट रामा गो फ्री तुझे सरकार खंय चुका करता खंय रॉंग गेला आणि तातून तुवें ती चुका खरें म्हटल्यार बाबा तातून करेक्शन करून लोकांक एक बरें प्रशासन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय न्हू तर एक्टिविस्टाक दडपण हाडून ताका दबाव हाडून ताका थंड करपाचो आज हांव ST समाजाचे वेगळे वेगळे संघटना ज्यो आसात गाकुयेद आसा उटा संघटना आसा कितलीशीं ट्रायबल संघटना आसात हांव तांकां उलो मारतां की बाबा तुमचो एक भाव
आनी आमचो तो भाव, त्या भावा बरोबर तुमी फाटीं रावात. कित्याक आज समज म्हूण तूं रामा तुमचो आवाज समज म्हूण तूं मुखार सरता आवाज घेवन तुमच्या कामाक लागून, तुमच्या फुडाराक लागून भुरग्यांच्या, जाल्यार तुमी त्या मनशाक कित्याक म्हणटा ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय. The government is using the police machinery. Police is supposed to be taking a call independently, but this is completely misuse of police machinery to suppress activists of Goa. आज तुम्ही ॲक्टिव्हिस्टांचो वॉयस सप्रेस करताय. कितली जाणां तुमी वॉयस सप्रेस करतले, कितली जाणां भितर घातले. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावन तो पयलो आमगेलो संपलेलो मनोहर पर्रीकर आसलो ते कुर्सेर बसून, तेजो उडास करूं तेन्ना आमकां अशें करून केन्नाय दुखयलें ना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गोंय सरकाराच्या प्रतिनिधींनी हालींच संमत जाल्ल्या नव्या भूंय संरक्षण विधेयकाची माहिती घेवपा खातीर उत्तराखंडाच्या भोंवडेक वचचें. आमचे जमनीची राखण करपा खातीर गोंय सरकारानूय अशेंच विधेयक गोंयांत हाडचें. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सरकाराक गाराणें घालां. सरकाराच्या विरोधात जो कोण उलयतलो ताका जेलींत वचचेच पडटलें. आर्जीन पत्रकार परिशद घेवन रामा काणकोणकाराक अटक केल्ल्याचेर खंत उक्तायली. गोंयांत गोंयकार शेणत चल्ला आनी दिल्लीकार चड दिश्टी पडपाक लागल्यात. राज्यांत जावपी स्कॅम, लूट, खून आनी साबार बेकायदेशीर प्रकरणांचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पत्रकार परिशदेन मनोज परब उलयलो. एक्टिविस्ट जावन नाजाल्यार सिवील सोसायटीचे मेंबर जावन जे गोंयांक लागून आवाज काडटा, जेन्युइनली आवाज काडटा, तेंच्या वाटेन आमी आसतले म्हणून. आनी काल जी अरेस्ट जाला ही अरेस्ट ही न्यू अरेस्ट न्हू. हेच्या पयलीं अशें कितले अरेस्ट जाला. म्हाका रातच्या 12 पुलीस स्टेशनाचेर येल्लो आसा, रातच्या 12 म्हाका अरेस्ट केल्लो आसा. आनी असो पुलीस स्टेशनार व्हरून बसून म्हाका दिसता कमीत कमी 10-15 फावटी व्हरून बसयल्लो आहा, फूल आख्खो दीस बसयल्लो आहा. सो जेन्ना ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट फायट कोण करतलो, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट कोण उलयतलो बीजेपीच्या, तेका अरेस्टी जातली, FIR जातली. हांवूय 6 केसी झगडटा, हांवूय म्हयन्यांच्यान 6 फावटी कोर्टान आसता, कोर्टान वयता. सो नथींग न्यू. ह्या बीजेपी कडल्यान अशें कितें जावंक ना जें फर्स्ट टायमूच जालां म्हणून, हें जायत रावतलें. सो तेका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की आमचे काजू, आमचे आंबे, बाकीचे जे आमचे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसा पळय ते, आमची जांबळां आसतली आनी कितें आसतलें, ही प्लांटेशन दॅट मिन्स आमचे डोंगर, ऑर्चर्ड लँड. जे ऑर्चर्ड आसा दॅट इज एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर इज सेटलमेंट. सो एग्रीकल्चरान हे सगळें येवपाक जाय ते ह्या सरकारान हाडूंक ना. तेंच्यान तो कायदो हाडलो आनी तितून कितें बरयलां की एक पॅडी फील्ड ऑन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कोण आहा तो घेवपाक शकना. भायलो भितरलो काय करूंक ना. फॉर युअर नॉलेज, महेंद्र सिंग धोनी इज एग्रीकल्चरिस्ट, अमिताभ बच्चन इज एग्रीकल्चरिस्ट. तशें कितलेशेच बॉलिवूड स्टार, क्रिकेट स्टार स्वताक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणटात आनी दुसऱ्या स्टेटीन वचून लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन घेता आनी आपलो थंयचो पयसो आहा तो हांगा एग्रीकल्चर आहा म्हणून दाखयता आनी टॅक्स फ्री करता. आयज तुमी पळयतात मेगा प्रोजेक्टाक लागून प्रत्येक गांवांत आयज ग्राम सभेक लोक जमतात. थोड्या प्रोजेक्टांच्या नांवान व्हडले व्हडले हांगा आंदोलन जाल्ली आसा. हे कितले मेरेन आमी आंदोलनां करतले, कितले फावट आमी केसी घेतले आनी कितले फावट आमी ग्राम सभेक बसतले. आयज हे दिल्लीकार ग्राम पंचायतीक आपली एक फॅक्टरी कशी वापरता, तांकां जाय ते थंय परमिशन जाता. रोडाचे परमिशन, रोड नासतना प्लॉटिंग जाता, रोड नासतना फार्म हावसां येतात, तांकां बोरवेलां आसा, सगळें तांकां जे सोयी दिवपाक जाय सरकारान दिल्ल्या. आमी गोंयकारां कडेन इतलेंच मागता, जागो नासतलो आनी रावपाक घर नासतलें, हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो हांव वयता ह्या सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी, हांव मागना तेंच्या कडेन कायदो करचे, ते करचे ना, पूण मागता तेंच्या कडेन की तुमी एक टूर करचो उत्तराखंडाक. तुमचो डबल इंजिन सरकार आसा, थंय वचपाचो, स्पेशली विश्वजीत राणेंक व्हरपाचो, जो सदांच सांगता की लोदाचो प्रोजेक्ट येयला 2 कोटी स्क्वेअर, 2 कोटीचो प्लॉट, एक प्लॉट 2 कोटी, तो लोकलांक लागून म्हणून जो सांगता पळय विश्वजीत राणे, ह्या विश्वजीत राणेंक पयलीं धाडपाचो, जाल्यार चार्टर फ्लायट करून धाडपाचो, तेका धाडपाचो, ते CTP कोण बसला तेका धाडपाचो आनी थंयचो कायदो कितें आसा पळय TCPचो आनी तेंचो लँड प्रोटेक्शन, हो कायदो कितें तो अंडरस्टँड करपाचो आनी येवपाचो. उत्तराखंड जर आमी पळयत जाल्यार भितर तेंचे 13 डिस्ट्रिक्ट्स आसात, भितर 11 डिस्ट्रिक्टांनी तेंच्यांनी आउटसायडर म्हटल्यार उत्तराखंड स्टेटींतल्या भायले, म्हणजे ते उत्तराखंड राज्यांतल्या भायले जे लोक आसात ते थंय लँड घेवपाक शकना. मागीर तो लँड म्हटल्यार हॉर्टिकल्चर लँड आनी एग्रीकल्चर लँड. आता गोंयांत मेन जो इशू आसा तो म्हणजे जाग्याचो इशू आसा. आमी सदांच पळयतात की लँड हो मेन इशू आसा. आतां आमी पळयता की कसो आमच्या जाग्याचेर अतिक्रमण जाता, एन्क्रोचमेंट जाता.
आणि आमचे लँड यूज चेंज जातात, आमचो झोनिंग चेंज जातात, भायले बिल्डर लोक येतात, स्पेशली दिल्लीकार येतात आणि डोंगराचे डोंगर घेतात. ते डोंगर म्हणजे ऑर्चर्ड म्हणजे हॉर्टिकल्चरान पडटा, ते आता डोंगर काबार जावन आमच्या अस्तित्वाचेर प्रश्न येयल्लो आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत नितळ मळब तिगून उरतलें. हवामानात कसलोच व्हड बदल जावचो ना. तापमान थीर उरतलें. राज्यांत फांतोडेर उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा. तापमान 34 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. IMDच्या अदमासा प्रमाण तापमानात व्हड प्रमाणात बदल जावपाची शक्यताय ना. गोंयांत नितळ मळब, दव आनी धुके. तापमानात व्हड बदल ना. आयतारचे तापमान 34 डिग्री ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस्सो.